इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशे पावस आनी बरफ मळबाथावन पडटात आनी बेश्टे परतून चडनात, बगर बोंप्यांक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोळ करतात आनी किडलायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें बोड उपकार. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पूर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. म्हजी सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पूर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. ताचे दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पूर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. सर्वेस्पूर खोट्या मनशांक पाट बोलता. पृथ्वीवेलो तांचो उगडास नाच करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पूर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पूर तांचे आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जांचे काळीज दुखवला खोंटवला तांचे चडशें सर्वेस्पूर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पूर हात ओडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पूर सगळ्या तळमळांतले निवारता. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाचे तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना करात तेन्ना विदेशी पोरी उतराचो बोबाट करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपले मागणे आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाब जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षिना जासात जाल्यार तुमचो स्वर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. तुजें नांव पवित्र जावं. नियाळाक आदार. आमी देवाक तूं पवित्र जाव म्हूण सांगनात, पूण तो सासणाक पवित्र म्हूण सोत मानता. आमचें जिवीत ताचे पवित्रायेन परगट करता. करण्या आनी उतरां वरवीं ताच्या नांवाक साक्षी दिवंक वावुरता.
पवित्र जावं म्हणल्यार आमी ताचें सासणीक नांव ओळखून घेवन तो ओरूंक आनी शेवट म्हूण सोत मांडून सरपोट नमस्कार पडटा. ताचे पवित्र सोयीम आमी आपणावंक परतून परतून त्या मागण्यांतल्यान उगडास करता आनी दिसपट्टी जिवंक वावुरता. एके आवयक एके दिसाक दुडवांनी भरलेलें एक पाकीट मेळ्ळें. तिका आस जाली, तिणें तें काडलें, पूण तिचें मन थार दिना जालें. त्याच घडयेक त्या मनशाचो फोन नंबर सोदून ताका फोन करून पाकीट तिणें दिलें. तो मनीस उद्गारलो, इतले सोबार दुडू तुज्यान धरूंक येताली. आवयन जबाब दिलो, पूण देवान म्हाका पळयलो आनी ताचें नांव पवित्र सांबाळूंक हें पाकीट हांवें परतून तुका दिलें. अशें म्हणलेलें आसा, जेन्ना काळजान तावन देवाक भोवमान दिता तेन्ना पवित्रपण आमचे करण्यांतल्यान दिसून येता आनी देवाक जिवो धरता. तर आयज आमचो ठराव जावन दी, वायट ताळण्यो सोडून सदांच बरें करून देवाचें नांव पवित्र सांबाळूंक वावुरया.